नोवेनाच्या पयल्या दिसा बावतिस्म ह्या विशयाचेर आमी नियाल कोत्तात. मानेवंत आग्नेल आपल्या बावतिस्मा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी. बावतिस्मा वरवीं आमी देवाची भुरगीं जातात. देवाच्या कुटुंबाची वांगडी कशी आमकां शुभ वर्तमान परगटूंक आनी ते आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक एक व्हड जबाबदारी आसा. मानेवंत आग्नेलाक गोशेंत बावतिस्म दिलो. ल्हानूच आसतना दोतोन शिकूंक ताका उमेद आसली आनी क्रिस्ती धर्माची जायती जाणवाय आसली. मागणे आनी त्यागी जिवन सगळ्या कश्टांक फुडो करूंक तो तयार जालो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावा भुरग्याच्या देण्या पासत मागता रेक्स रॉड्रिगीस आनी आलिना फेर्नांदीस वेर्ना तावन फामिलीक बरी भलायकी मागता आनी देवाचे बेसांव युरिको आनी आयडा रॉड्रिगीस वास्को तावन फामिलीक बरी भलायकी मागता वॉल्टर आंताव कन्सावली तावन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मारिया फेर्नांदीस मायना कुर्तोरी तावन फामिलीक बरी भलायकी मागता आयना आंताव नावेली तावन फामिलीक बरी भलायकी मागता चार्ल्टन गॉन्साल्वीस न्यूरा तावन ह्या मिसांत वांटो घेतली आगोंदेच्या सांत आन फिरगोजेच्यो शेलयो रोमार काडून आपल्या गवल्या पाद्री पॅट्रीक लुईस जो हे मीस आमचे पासत भेटयतलो तांच्या इंतेसावा पासत मागुया.
सुरवातेक गीत घेऊया A6 पेज नंबर 3 A6. Devam sobab, tu mozobab, Devam sobab, tu mochibon, Jesu am sobab, ani amiek, Jesu ostongik, ami somiek, Deva utor raikotauterna, amiek, Jesu ostongik, Deva utor raikotauterna, amiek, Jesu ostongik, Devam sobab, tu mozobab, Devam sobab, tu mochibon, Jesu am sobab, ani amiek, Jesu ostongik, ami sogniek, tachanavant pratitauterna, amiek, Jesu ostongik, tachanavant pratitauterna, amiek, Jesu ostongik. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. येवकार तुमकां सगल्यांक मानिवंत अग्नेलाच्या नोवेनांत वांटो घेवंक. आज नोवेनाचो पयलो दीस. मानिवंत अग्नेल आपल्या बावतिजमा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी. आज आमी नियाळुया बावतिजमा वरवीं आमी देवाची भुरगीं, ताच्या कुटुंबाची वांगडी. म्हणटूच आमकां सगल्यांक व्हड जबाबदारी आसा ताच्या कर्तुबाचे वांगडी कशें जावंक. मानिवंत आग्नेलाच्या सुगुणीत जिविता वरवीं कितें आमी शिकूंक शकता. मानिवंत आग्नेलाच्या बिएटिफिकसावा आनी सांताचो मान मेळूंक आनी तो आमकां देवा मुखार मोदेस्ती कसो प्रेरणा जावंक मिसा बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी सगलीं पातकी मनशां म्हणून ओळखून घेवया आनी तोच वेळ ओगेपणान सारून आमी आमच्या पातकाचो उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाचे दूख धरून सगळीं आमी बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपूय देवाक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनोदी करून प्रार्थून मागता. सोर पवित्र देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थूया.
सोर पविदारा सासनाच्या देवा जोडून न्हंयत जेजून स्नान घेतलें पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो अपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजान परगटलें उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलोल्या आनी तुज्या आपणालोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तीर रावंक करपा दी हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासनाक Amen. वागयोन पावलून गालेस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो क्रिस्ता जेजूचेर बावाट दवरून तुमी सगलीं देवाची भुरगीं क्रिस्ता सोबे पवित्र स्नान घेतला तितल्यांनी तुमी क्रिस्ताचो रूपकार घेतला जुदेव आनीक ना ग्रीक ना गुलाम ना स्वतंत्र मनीस ना दादलो ना बायल ना तर क्रिस्ता जेजू सोबे तुमी सगलीं एक आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर आब्रामाची सोसोत तुमी आनी बासावणे प्रमाणे दायची देवाचे उतोरे सबाब देवा मोच्या देवा तुजी वाट पळयत आसा सगलीं म्हणया देवा मोच्या देवा तुजी वाट पळयत आसा सुकी बोय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा म्हजी कोड तुका ओतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता साबाब देवा मोच्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हजें देवा म्हजें ओठ तुजी तोखणाय कोत्तेले निरोंतरी दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक साबाब देवा मोच्या देवा तुजी वाट पळयत आसा पोटभर जेवल्या परी म्हजो आत्मो दादोशी म्हजें ओठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले आड पडलां जाल्यार बाजेर तूच उगडास करीत आसा सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता जबाब देवा मोच्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी तुज्या पाकाटाच्या सावळेंत कुशालकायेन मुरगोडटा हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ जबाब देवा मोच्या देवा तुजी वाट पळयत आसा उद्गार Soy, 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 soy. Sorves porat, soy, 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 soy. Sorves porat, soy, soy. Soy, soy, sorves porat, soy, soy. Kurima bun koshi sogli. Surek wotan trauliawami. Kitle bore, kitle sobre, kitle sobit, sobit. Sorves porat, soy, 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 soy. Sorves porat, soy, 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 soy. Sorves porat, soy, soy. Soy, soy, sorves porat, soy, soy. Sorvespo तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मार्कू पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान
महिमा तुका सोम्या. जेजूची आवय आनी बाब भयण पावून सोडली आनी भायर रावन ताणें ताका आपोवन धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बशिल्लो आसतना वसो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी बाब भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतीपाळ केलो. म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण, आनी आपणा भोंवती बसुल्ल्यांचेर नदर भोंवडावन म्हळें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणे तुका ख्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या बाबा भयणीनो, हांव 10वेक शिकतना आनी त्या काळार इस्कॉलांनी मोगाचे बाबा भयणीनो 10वेचे भुरग्यांक सदांच रेतीराक धाडटालीं आनी रेतीराक खूंय वेतालीं. सगळीं ओल्ड गोवा वेतालीं. आनी आमचो प्रिचर आसलो फादर जॉर्ज. जाणटो पिरायेर तो आसलो. रेतीर जाल्या उपरांत मोगाचे बाबा भयणीनो तो सदांच भुरग्यां थंय म्हणटालो, म्हाका तुमची बर्थ डेट दियात, म्हाका तुमची बर्थ डेट दियात. आनी जरी तर आमी आमचे जल्माचो दीस बरयलो जाल्यार फादर जॉर्ज म्हणटालो, ही तुमची बर्थ डेट न्हय, हें म्हाका नाका, पूण जे दिसाक तुवें पवित्र स्नान घेतला ती तारीख म्हाका दी. आनी मोगाचे बाब भयणो, म्हाका म्हजी बावतिजमाची तारीख खबर आसली, हांवें दिली ताका. आनी उपरांत पळयत जाल्यार मोगाचे बाब भयणो, फादर जॉर्ज म्हाका वर्साचे वर्साक ग्रिटिंग्स धाडटालो म्हज्या बावतिजमाच्या दिसाक. आयज काय बरो विशय ह्या पयले नोवेनांक घेतलेलो आसा. मान्योतर आग्नेल बावतिजमा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी जाता. बावतिजमा वरवीं हे मुळावे संस्कारा वरवीं. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, स्नान जाता जुवांवूय बावतिजम दितालो उदकाचो जॉर्दान नदींत. पूण तो कितें करतालो जायत, तो अरण्यांत बोब मारतालो. सोडवणाराची वाट तयार करात, पवित्र स्नान घेयात, ताच्यो वाट नीट करात, जिवीत बोलदात. आनी तो तांकां आपयतालो आनी उदकांत स्नान दितालो. पूण मोगाचे भाव भयणो, हांगासर जेजू ताचे सोवे हे उदकाचें स्नान घेवंक येता. तेन्ना स्नान जाता जुवांव ताका म्हणटा, म्हज्यान तुका दिवंक जायना, कारण तूं सगळोच पवित्र आसा, तूं कसलेच पातकांत ना. ताचे सोवे स्नान जाता जुवां ल्हान जाता, किरकोळ जाता, म्हणटा हांव तुका दिना. आनी उपरांत जेजू मोगाचे बाब भयणो ताका म्हणटा, ना, ही म्हज्या बापाची खुशी, तुवें म्हाका स्नान दिवंक जाय. आमची सगळ्यांची पातकां घेवन जेजू स्नान घेता. पूण मोगाचे भावा भयणीनो, जेन्ना जेजू जॉर्दान नदींतलो भायर सरता तेन्ना कितें तरी थंय घडटा. पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो येता आनी एक ताळो गाजता बापाचो. हो म्हजो उपूरबायचो पूत, ताचेर म्हजें दादोसपण आसा. मोगाचे भावा भयणीनो, हे स्नानांतल्यान आमी पळयता कशे भाशेन पवित्र आत्मो देव बाप ताचे सांगाताक एक जाता. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, आयज जरी तर तुमी ते पयले वाचप आयकलां जाल्यार बारीकसाणेन बाग्योन पावलू गालेसकारांक तेंच सांगता. तो तांकां सांगता म्हणटा, पळय,
क्रिस्ताच्या भावार्था वरवीं आमी म्हणटा सगळीं देव बापाची भुरगीं जाल्यात. आमी सगळीं देव बापाची भुरगीं जाल्यात कारण क्रिस्तान आमकां बुडोवन काडल्यात आनी क्रिस्तान आमकां आपल्या सोवे एक केल्यात. म्हणून जी आमी पवित्र स्नान घेतात, बावतिज्म घेतात मोगाचे भाव भयणो, तेन्ना कितें आमकां मेवता काय? तो पवित्र आत्मेची कृपा आमचे सोवे देंवता. आमी देवाची भुरगीं जाता आनी जेजूची भावा भयणां जाता. म्हणटोच हो देवा सोवे आमी हो एकचार घडटा. म्हणटोच आमी बावतिज्मा वरवीं कोऱ्यांनीच मोगाचें ना देवाच्या कुटुंबाची वांगडी जाता. मान्योत आग्नेल बावतिज्मा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी जालो. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, दुसरें वाचप जरी तर आमी आयकलां जाल्यार शुभ वर्तमानांत भाग्योचे मार्कू पोरमोणे हांगासर ताची आवय आनी हेर ताची भावा भयणां काजन्स येतात ताका पळोवंक आनी कोण एकलो ताका निरोप दिता. ती आयल्यार तुका मेळोंक सोदतात, उलोवंक सोदतात. जेजू कितें म्हणटा काय मोगाचे भावा भयणीनो? कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव भयण? देवाची खुशी करता तो जावन आसा म्हजो भाव, ती जावन आसा म्हजी भयण, ती जावन आसा म्हजी आवय. देवाची खुशी करता ती. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, जरी तर बावतिज्माचो उगडास मान्योत आग्नेलाचो केलो जाल्यार ताका बावतिज्म दिवंक वेलो कोणें? ताची आवय बापायन. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, फिरगोज्यांनी आमी लोकांक यो बाल्तीम घे यो म्हूण आपोवची गरज ना. जेजू भाशेन आमी खूद वचून हें पवित्र स्नान घेता कारण हो संस्कार तो जेजूनूच आमकां दिल्लो आसा. हातूंतल्यान आमी मूळ पातकाची आमकां बोगसणी मेवता. म्हणटो ही जबाबदारी मोगाचे भावा भयणीनो आमची आवय आनी बापूय घेतात. आनी देखूनच हांव म्हणटलो सुभागिती आज जेजून म्हणलां देवाची खुशी करतात ती म्हजी आवय, ती म्हजी भयण, तो म्हजो भाव. जाल्यार पाद्र आग्नेलाचो कुटुंब ताची आवय बापूय खोऱ्यांनीच जेजूची आवय व जेजूची भाव आनी भयण जातात. कित्याक ताणें आपल्या जिवितांत आपणाक दिल्ली जबाबदारी पाळली. मान्योत आग्नेलाक केरीत भाशेन ताणें हो पवित्र स्नान दिलो. इतलेंच न्हय मोगाचे भाव भयणो, जरी तो जॉर्दान नदीन स्नान जाता जो हांव जेजूक म्हणटा तूं पवित्र आसा, तुका बावतिज्माची गरज ना. ह्या स्नाना वरवीं आमी पवित्र जाता. आमी पवित्र जाता. आमचेर आनी कसलेच पातकाचे फोत ना. आनी ही पवित्रताय सांबाळूंक देव आमकां ही आमची आवय बापूय दितात. आनी देखूनच हांव म्हणटालो मोगाचे भाव भयणो, पाद्र आग्नेलाची आवय सुभागी. देवाची खुशी तिणें आपल्या जिवितांत सदांच पाळली. ह्या म्हज्या पुतान पवित्र स्नान घेवन देवान ताका पवित्र केला. मोगाचे भाव भयणो, हे आवयन ताका पवित्रतायेन सांबाळला. सकाळचे खंय 5 वरांचेर उठोन ही आवय आपल्या भुरग्यांक घेवन तेर्स करताली. सकाळचे फाट्यार तेर्स जालो की ना तांकां दोतोन शिकयताली. इतलेंच न्हय, मान्योत आग्नेल वाडटा वाडटा ती जबाबदारी ही आवय ताका दिता ताची पवित्रताय सांबाळूंक. आनी मान्योत आग्नेल ल्हान आसतनाच भुरग्यांक घेवन आपूण दोतोन शिकयता, देवाचें उतर आपूण सांगता. म्हणटच मोगाचे भावा भयणीनो, हे बावतिज्मांतल्यान आमकां जी पवित्रताय फावो जाता ती पवित्रताय ही आवय आपल्या पुताक हे पवित्रतायेन सांबाळटा. आनी मान्योत आग्नेल मोगाचे भाव भयणो, पाद्री जारो फुड्यान कसलेंच पातकाचें फोत दवरी नासतना सदांच आपलें जिवीत पवित्रतायेन ताणें सांबाळलां. देखूनच जेन्ना तो मरणाच्या वेळार एटेका येवन पुलपिटाचेर पडलो तेन्ना पासून ताका वेलो ताचे लागीं विचार केलो, पाती तुका कुमसार जावंक जाय? ताणें सांगलें नाका, हांवें म्हजी मरणाची तयारी केल्या, हांवें म्हजी पवित्रताय सांबाळल्या. जी बावतिज्मांक म्हाका ही पवित्रताय फावो जाल्या ती हांवें सदांच म्हज्या जिवितांत
हे भाग्योंतपण हे पवित्रपण हांवें सांबाळून दवरलेलें आसा. प्रतिच्या म्हजे भाव भयणो, तुका आनी म्हाकाय आमचे आवय बापायन हें पवित्र स्नान दिलां. जांक प्रो आमच्या आवय बापायनी आपली जबाबदारी घेवन आमकां पवित्र सांबाळूंक आमकां आदारूय दिल्लो आसा. आनी ह्या स्नाना वरवीं आज कितलीं जाणां आमी ही पवित्रताय सांबाळटा काय, कितलीं जाणां आमी मानिवत आग्नेलाचे देखीन देवाचे कुटुंबाची वांगडी म्हूण देवाची भुरगीं कशीं जेजूची भावा भयणां कशीं जियेतात काय. 2 भाशेची तेलां आमकां लायलेलीं मोगाचें ना. व्हडद्याक लायलेल्या तेलाक नवशिसांचें तेल म्हणटात, कॅटक्युमिनेट ऑयल. जें तेल आमकां बोड दिता सैतानाचें झगडूंक, हें तेल आमकां शुभ वर्तमानाची जाणवाय दिता. दुसरें तेल लायिल्लें आमच्या ताडेर मोगाचे भावा भयणीनो. हें ताडेर लायलेल्या तेलाक क्रिजमाचें तेल म्हणटात, क्रिजम ऑयल. हातूंतल्यान आमकां जेजूची मुण्यारपणां फावो जाल्यान आमी जेजू सांगाताक याज्ञीक प्रवादी आनी रायपण आमकां फावो जालां. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, हे बावतिजमाच्या दिसाकतान देवान आपले मिसांव आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्याक फावो केला. म्हणून जेन्ना पाद्र आग्नेल कुटुंबाचो वांगडी जालो, देवान ताका ताचें मिसांव दिलें. हें मिसांव शांती पावयलें आनी आयज हे सांताच्या रुपान तो आसा, एक मानिवंत कसो. जाल्यार मोगाचे भाव भयणो, आज ह्याच मागणे वरवीं तुका आनी म्हाकाय मोगाचे भावा भयणेनो हें मिसांव दिल्लें आसा. हांव जरी तर पवित्रतायेन म्हजें जिवीत सांबाळटा जाल्यार हें म्हजें मिसांव हांव शांती पावोवंक वावुरतलो. काय बरी मोगाचे भाव भयणो, बावतिजमाची ती धवी नेसोन आमच्या आंगार पडली तेन्ना काय बरी ती उतरां. आमचें नांव काडून काय बरें तूं नवी रोस ना जाल्यार तूं जेजूक नेसलाय. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, बावतिजमाच्या दिसाक आमी नेसता कोणाक? आमी जेजूक नेसता. वी पुट ऑन क्रायस्ट ऑन अस. जाल्यार मोगाचे भाव भयणो, आमकां दर एक गोडेक उगडा जावंक जाय, बाबा ही न्हेसोण म्हाका पवित्र करता, पवित्र केल्या. हे न्हेसणे वरवीं हांवें पवित्र रावंक जाय. काय बरें मोगाचे भाव भयणो, तो उजवाड घेतना ही उतरां घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, हो क्रिस्ताचो उजवाड तुका आनी म्हाका मेळला जाल्यार आयज आमच्या जिविताचो हे संवसाराचो काडूक हे क्रिस्तान आमच्या क्रिस्तान धांवडायला. म्हणटच आमी सगळीं उजवाडाची. ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, तूं आनी हांव उजवाडांत जिवीत उजवाडांत रावया. तूं आनी हांव जेजूक नेसल्यात म्हणटच ती पवित्रतायेन आमची जीण सांबाळुया आनी आमकां दिल्लें मिसांव आमी शांती पावोवंक वावुरया. कारण आमी आब्रामाची सोंसत आनी देवाची दायजी जावन आसात. आमी देवाची भुरगीं जेजूंत एक जाल्लीं आसात. आनी तेन्नाच जेजू आमकां म्हणटलो, जी देवाची खुशी करतात तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी ती म्हजी आवय. सगलीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची कांय मागणी बापाक उबारुया. सोर्गींच्या बापा, आमचे पवित्र सोबे आनी वावाटी कुटुंबा पासत आमी मागतांव. मानिवंत आग्नेल बावतिजमा वरवीं पवित्र सोबेचो वांगडी जालो, तर ताचे वरवीं आमचे पवित्र सोबेचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागतांव. बावाताचे यात्रेन आमकां सगल्यांक देवाच्या मोगान चलूंक व्हरूंक पाप सायबाक आनी बिस्मांक तुजी जाणवाय आनी बरी भलायकी मागतांव.
Jesuच्या नावान बापा हे मागणें करतां तुका Jesuच्या नावान बापा हे मागणें करतां तुका आयच्या नोवेनाचो विशय मानिवंत आग्नेल आपल्या बातिस्मा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी नियाळटां हो विशय आमकां उत्तेजन जावंक आमच्या बातिस्माचो उगडास जावंक देवाची भुरगीं कशीं जिवंक बातिस्माचो साक्रामेंत आमकां मोलादीक आनीक ऑर्थाबरीत जावंक आमी तो जिवंक पावूं म्हूण मागुया Jesuच्या नावान बापा हे मागणें करतां तुका Jesuच्या नावान बापा हे मागणें करतां तुका कुरपेवंत बाप्पा बावतिस्माचो साक्रामेंत घेतलोली शांती आनी सोंस्कायेन जिवंक मागता बातिस्मा वरवीं मेळ्ळोलो पवित्र आत्मो आमकां शांती नीत आनी एकवट हाडूंक कुरपा दिवंक आमच्या देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनीक दर एका कुटुंबाक तुजें बरेपणान भर म्हूण मागता हांव Jesuच्या नावान बापा हे मागणें करतां तुका Jesuच्या नावान बापा हे मागणें करतां तुका दोयाला बाप्पा बातिस्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाचे वांगडी कशे एकामेकाच्या उस्क्यान जिवंक तुवें आमकां आपयल्यांत आमच्या समुदायांतल्या गरजेवंतांक गरिबांक आनी कश्टावतेल्या पासत मागता हांव आमचे दयाळ आनी उदारपणा वरवीं तांकां सगल्यांक आदार आनी खुशालकाय मेळूं म्हूण मागता हांव Jesuच्या नावान बापा हे मागणें करतां तुका Jesuच्या नावान बापा हे मागणें करतां तुका सोडगींच्या बाप्पा मानिवंत आग्नेलाक सांतांचो मान मेळूं म्हूण आमी ताचो बावात आनी त्यागी जिवीत आमकां देख जावं म्हूण मागता हांव Jesuच्या नावान बापा हे मागणें करतां तुका Jesuच्या नावान बापा हे मागणें करतां तुका मोगाला बापा ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे तशेंच आमच्या काळजा मनांतले आवडे तुज्याच हातांत आमी दवरता तुका मानता जाल्यार ते आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक पेटोवया आमचे
आमचे दोळे उबारून देवा वाळू पडोया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग ओपुया दुनिया तुझ्याच बरेपणा हाता उद्या सोर्या गाना साथी रोगडी जाता आमकां जिवीत दिवपी काळा पिवळा आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटोया आमचे दोळे उबारून देवा वाळू पडोया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग ओपुया म्हज्या भावा भयणांनो मोज ह्यान तुमचें बलिदान सोर पयदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमगे पोवचोच्या दावाक सोबेस्पोर मानून घेवं स्वर्गीच्या कोणवाले बापा तुका ओपून दिता हांव ती देणी मानून घे मनशाची दया करून सगल्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खोशी दाखयली आनी उपरांत कुसार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती खोशी पाडली आतां ही तुज्या भुरग्याची भेटवणी बदलून ताचो खोसाचो योद जावन दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दी आमच्या सोडवंडारा जेजूचे नांवे सोवेस्पो तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमची सोबेस्पराताय पातां सोवेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया पयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पविदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या पातकाच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें पातकांतली आनी मनांतली आमकां सोडोवन हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो वेचून काडलोली खुली यादनिकी राजकूल पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पोजा आमी जावंक पावल्या संत्रताय आतां आनी तुजी कर्तुबां परगट कोत्ता कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुजें विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें
तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी करोराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Bawa taso good porgotuya. Sumia Jesu ami ho dokata ani heka shite pieta. Dikes pauti tu voi movareso ami tu shemoron porgota. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो अंडो आनी ही सणवडची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमचे भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां जिश्टा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोळ चळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या दर एका म्हज्या भावा भयण्याची आमच्या गोऱ्याब्याची आज इथे साम भेटयतेल्यांची तशेंच आयज सांतान फिरगोज आमच्या आगोंदीची रोमार आयिल्ली आसा. सगळी म्हजी पोरजेची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैदेवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन धरून दूत आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाबा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सणुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकले प्रार्थन आमी दीर घेवन मोडुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पूण दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सणवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवश्यान होत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाची आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी हास्या तोंडान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सोम्या चमचे भितर म्हाका पावना पूण दिशास एका सुत्रा म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजू ताई आमी उलोवया, गोठाय मागुया. बावतिजमा वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्लीं आसात. बावतिजमाचें जिवीत जिवंक आदार मागुया.
प्रार्थूया. कोणवल्या बापा, तुज्या भुरग्याच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी खोरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावन दी. हें देणें आमकां फावो कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आयची पवित्र मिसाची भेट भेटयल्या फादर बाल्तासार आगोंदा सांत आन्ना फिरगोजीचो पातकूर आनी आयच्या देवाच्या उतराची मोडणी केल्ली आसा. सेरमांव सांगलेलो आसा फादर पॅट्रीक लुईस सांत आन्ना फिरगोजीचो आगोंदेचो पादविगार. तुमकां दोगांयकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमी तुमच्या फिरगोजकारांक घेवन रोमार घेवन आयिल्लीं आसात. तुमच्या फिरगोजकारांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायते उपकार आनी देणी तुमकां मेळूं म्हूण मागता. तुमकां इश्ट न्हू सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर जायती भेडसांवां घालची. तुमचे आवडे, तुमचे प्रश्न, तुमची दुयेंसां देवान पाद्रागल्याचे मजतीन तुमकां आशिर्वादान भरूं म्हूण आमची मागणी. कांय घडोवण्यो केरीत इंतेसांवां पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसांत दिवंक जाता. नोवेनाच्या दिसांनी कोणूय वाचप वो भावार्थाचे मागणी करूंक सोदता जाल्यार तुमी ऑफिसांत तुमची नांवां दिवची. पिडेस्तांचेर मागणे 2 मिसा उपरांत इगोर्जेंत आसतले. आमच्या ऑफिसा भायल्यान आमची क्लार्क बसलेली आसात. थंय वावराड्यांचो इश्ट ह्या पुत्राचे सबस्क्रिप्शन ओ फादर आग्नेलो स्कॉल ह्या बुकाचें सबस्क्रिप्शन करूंक तुमच्यान जाता. वो नवें सबस्क्रिप्शन करून आमकां आदार दितले म्हूण आमी आशेन रावता. तुमकां कोणाकूय पेंडलाचो कोर्स दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत येवन तुमी दिवचे. गोवा प्रोविन्सान स्टॉल घातलेले आसा. फादर रॉब गालियाचे बूक, टी शर्ट्स आनी तशेंच झाडां पेडाची वखदां. आमच्या नगर हवेलीच्या मेसावांतल्या लोकान एक वर्ली आर्ट्स स्टॉल घातला. मागता सगल्या तांकां तुमचो मोलाचो आदार दिवंक. आयज सकाळींच आमची नवी कोंकणी बायबल डायरी हाची उक्तावणी जाल्ली आसा. दर वर्साक आमी नवी बायबल डायरी करून दर एक दिसाची वाचपां आनी ताचेर नियाळ आमी ताचेर दिता. आमी मागता हो बूक तुमी घेवचो आनी देवाच्या उतरांतल्यान वाडचें म्हूण आमची खालती मागणी. मोगाळ इश्टनो, पाद्रागणाचे मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज कायताना फ्रांसिस्का रॉड्रिगीस केपेदान अशें बरोवन सांगता. हांव मानिवंत आग्नेलाची भोगतीन म्हजो पूत जो ऑटोमोबायल इंजिनियरींग करूंक सोदतालो तो फादर आग्नेल आश्रमांत एडमिशन घेवंक सोदतालो. ताका आनी खंयचीच कॉलेजींक एडमिशन नाका आसलें. एडमिशनाक गेले उपरांत ताका शिकी जाय आसलें तेंच निमणें डिप्लोमा इन ऑटोमोबायल इंजिनियरींग सीट जें उरलोलें फादर आग्नेल आश्रमांत मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन ताका तें कॉलेजींत एडमिशन मेवलें. एका पेरंट्स मिटिंगेक प्रिंसिपलान सांगलें की तुजो भुरगो बरो शिकलो तर ताका रोखडीच नोकरी फावो जातली म्हूण. हांवें सदांच मानिवंत आग्नेलाशी हांव मागताली म्हज्या पुताक ताच्या नांवाच्या कॉलेजीन शिकल्या उपरांत बेगीनूच नोकरी मेळूंक. शिकप सोंपल्या उपरांत रोखडोच घरा आसतनाच ताका सराचो फोन आयलो. नोकरेक इंटरव्यू आसात म्हूण. ताचे पयले पास जाल्ले आदले बेचींतले जायते भुरगे थंय इंटरव्यूआक आयलोले. पूण हे सगल्या भुरग्यां मदलो म्हज्या पुताक
इंटरव्यूआक सिलेक्ट केलो. आतां कुवेट एका बऱ्या कंपनींत तो नोकरेक आसा. मानिवंत आग्नेलाक दिन वाचता आनी विगिनून सांताचो मान फावो जाल्यार पुरो म्हणून मागता. होय मोगाळ इश्टनू, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव जिरूल आयकता. आयज घडये आमी आमचेय आवडे, आमचेय प्रश्न, आमची इंतेसावां, आमची दुयेंसां घेवन आमी आयिल्लीं आसा. भावार्थ जागोवया आनी सायबा ह्याच भावार्थान ही आमची सगळी मागणी मानून घे म्हूण मागुया. बरेच बरिश्टनू, जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा. तांचोय उगडास करुया, तांकांय बरी भलायकी, तांकांय दुसऱ्यो गरजो मागुया. इश्टनू, जायत्या गांवांनी गेले उपरांत जाणटी आमकां विचारतात, बाबा तूं पिलारचो, आनी हय म्हणल्यार म्हणटात तोरणे पिरायेर आमी येतालीं पिलार, आतां जायना रे बाबा. भलायकेक लागून जायना, जाणटे पिरायेक लागून जायना. तुमी पिलार मागणे कोत्तात तेन्ना पाद्र आग्नेलाचे आमचोय उगडास करात म्हणून जायती जाणटी आमची आवय बापूय आमकां सांगलेले आसा. म्हणटूच ह्यावूय जाणट्याचो उगडास करुया आनी आमकां सगल्यांक आशिर्वादान बरो म्हणून आमी सगळीं दिमेर पळोवन पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. गोट्टा ताणें दिमेर पडचे. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणीत काकुच्या देवा, सोडपोट पडून पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचो उपकार.